मुंबईत जातल्या नामनेच्या मामी फिल्म महोत्सवान कोंकणी फिल्म जुजे दाखयतले। हे फिल्म मिरांच्या नायकाचे हाँगकाँगान प्रीमियर जातकच आणि प्रागान कार्लोवी वेरी फिल्म महोत्सवान वेचून येतकच आता मुंबई अकॅडमी ऑफ मुव्हिंग इमेजेस फिल्म महोत्सवान ते दाखयतले। मामी फिल्म महोत्सव मुंबईत 12 ते 18 ऑक्टोबर मेरेन जातलो। जुजे हे मिरांच्या नायकाचे पहिले दिग्दर्शित फिल्म ते नामनेच्या मामी फिल्म महोत्सवाच्या गोल्ड कॅटेगरीत दाखयतले। या फिल्माचे पुराय चित्रीकरण गोंयांत जाला। तातून झोपडपट्टेत रावपी संतोष ह्या तरणाट्याची वाटचाल दाखयल्या। जुजेत ऋषिकेश नायक, सुदेश भिसे, बरखा नायक सारखे नवे कलाकार आसात, तशेंच गौरी कामत आणि प्रशांती तळपणकरा सारकी दिग्गज कलाकारां आसात। आमी घाटारसान येल ना गो। चोय गो मालकरी आदू आसू गो बोंगो चेड्यान साम रस्त्यार उडयल गो तांकां। घर ना तूं तांकां विकून काबार केले सगळे ते बेब्या। खूब बरें दिसता कित्याक मामी फेस्टिवल हें खूब बरें फेस्टिवल। दुसरें म्हणल्यार हांगा कितें जाता खंयच्याय कितल्या व्हडल्या फेस्टिवलाक गेले जाल्यार तुका जायती फिल्म आसतात आनी तुका बी मेळटा अटेंशन, पण जेन्ना मामी असली फिल्म फेस्टिवलां ना जाल्यार इफी असली फिल्म फेस्टिवलां फोकस जो आसता पळय तो इंडियन फिल्म्साचेर आसता। सो आनी हें जे बॉम्बे जाता म्हणून म्हणटकीर आमकां जायतसो एक्सपोजर मेळटा। सो खूब खूब खुशाल आसात। इफीक आमी धाडले आसा, पण तेंचे अजून आमकां कितें अजून सांगलें ना। ते ह्या म्हयन्यान ना जाल्यार फुडल्या म्हयन्यान आमकां कळटलें तेजे रिजल्ट। सो होपफुली तेतून बी जाल्यार आमकां आनी थोडीशी पब्लिसिटी मेळटली। मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार।